वाळपय नुआ कॉलनीत बिल्डिंगाची सुवेज गटरांनी उक्त्यार व्हांवता ताचो बाकीचे थळाव्यांक त्रास। नगरपालिका आरोग्य खात्याक खंय कितलेशेच फावट सांगून जाले कांयच फायदो ना। पळय आमी हेचे खातीर 10 फाटी हेल्थान गेला। हेल्थानसून मनशां येवन तेंच्यांनी फोटो बिटू सगळे काढले, काढून घेवन गेले। दुसरे फाटी परत येयले, सगळे पळय जे एप्लिकेशनाचेर सायनींग आसा बिल्डिंग काराचे सगळ्यांची सायनी आसा, तेंच्यांनी काय ऑब्जेक्शन घेवंक ना। आणि हे पळय हे कितें करपाचें आमी? सांज जाली का भायर बसूंक जायना, भुरगीं येता वयतात तोंडार अशें धरता, कितें करपाचें? लायट ना, हे सगळो कचरो पळय बिल्डिंग काराचो कचरो पळय असो, हे कितें गारमेंट काय कितें कितें आमकां काय कळना। आमी कितें भायल्यान येयल्या? भायल्यान सुद्दां अशी घाण नासता। घाट्यार रावता थंय लीप असता। आनी ही कितें ही सिटी? लायट ना, भुरगे रातचे कशे येवपाचे? पांया पोंदा सोरोप बिरोप सगळे येता, हे गटर ना। आमी कितें बारीक लोक आनी पयलीं कोणा कडेन वयतले? हेल्थ ऑफिसरा कडेन वयतले। हेल्थ ऑफिसराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की जे बारीक साणे लोक आसा तेंचे कितें काकूळ घेवप आनी करप फुडलें काम, पूण तांकां पडलेलें ना अशें म्हाका दिसता। जे घाण जाला पळय हे क्लीन जावप। आमी व्हडले व्हडले स्लोगन दिता की स्वच्छ भारत, हे काय लागना हांगा। स्वच्छ हांगा दिसता स्वच्छ कितलो आसा भारत। मातशें लज दिसता हे अशी घाण पळोवन हिंगा आमी पयलीं फावटी पळयला। अशें आमी पळयताले खंय वास्को चिमला ते घाटी आमी रावता थिंगा अशी आमी घाण पळयताले। आतां आमचे 70 हे पळोवन आमकां अशें लज कशी दिसता। अशें आमी केन्ना घाण कितले वर्सां जाली अशें पळोवन नासले आमी। आतां ही घाण हिंगा बी सुरू जाली म्हणल्यार आमचे ते मिनिस्टरान कितें तरी आनी ते पंचायत ते निवडून येता कोण कावन्सिलर म्हणून वोटां म्हणून मागता कितें, तर लोकांचे कितें तरी सेवा तेंच्यांनी करूंक जाय। तरी जे गटारांचे उदक वता ते किडे पडल्या आणि पंचायत काम सुद्धा करिना। हे पंचायतीन खरे पंचायतीचे एक्झॅक्टली खंयच्या पंचायतीन पडटा हे पर्याय मतदारसंघ माऊस पंचायतीन पडटा। आणि हे माऊस पंचायतीचे सरपंचाचे काम असले की हे क्लियर करपाचे म्हणून क्लीन करपाचे, कारण मता मागोवंक गेले म्हणून जायना हांगासर।